शुक्रार 30 माय मुखेल वोड पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो. नियाळा कातार ॲम्ब्युलन्साच्या सायरनाचो आवाज सगळ्यांचें लक्ष आपले वाटेन ओडून व्हरता. ताचो आवाज आयकून सगळीं धांवतेरीन थांबून कुशीक रावतात आनी ताका पयलीं वचूंक रस्तो मेकळो करतात. ताचो आवाज कितलेच पयस थावन आमकां चतूर करता, जागृत करता. पयल्या वाचपान पेद्रूची चीट उद्गारता. देवान विंचून काडलेलो सोमी जेजू जिवो फातोर ताचे सुरशीं येयात म्हूण आपयता, कित्याक ताचे वरवीं आमकां काकळूत मेळ्ळ्या. शुभ वर्तमानांत बार्तिमेव हो एक कुड्डो आसलोल्यान ताणें जेजू केन्नाच पळोवंक नासलो, पूण ताची खबर आयकून ताचेर भावार्थ दवरता. जेजू ते वाटेन वेताना व्हडल्यान जेजूचें नांव घेता आनी काकळुतीक आशेता आनी सगळ्यांचें लक्ष आपले वाटेन ओडून हाडटा. जेजूचे शीस ओगी रावंक ताका शिडकायतात, पूण तो ओगीच रावलेलो जाल्यार घडये नदर मेळची नासली. आपलो तसो दुसऱ्यांचोय भावार्थ घोट करूंक पावचो नासलो. जेजूचें नांव बळिश्ट आनी पदवेदार. ताच्या नांवाक शक्ती आसा, पूण आमी ताचें म्हत्व नकळत. जेन्ना ताचें नांव घेवन मागणें करता तेन्ना पेखोवणी मेळटा. मिसा भेटेंतल्यान देवा उतरांत उदेशी आमचें लक्ष जेजूचे दिशेन जायते पावट ओडून व्हरता. संवसारी आशेक गर्वाक लागून आमी ताची पर्वा करिनात. जेजूच्या नांवाची वाखणी करिनात. मेळची आसा ती पेखोवणी आमी होगडायता. म्हजो थाराव खंयच्याय परिस्थितीन जेजूचें बळिश्ट आनी पदवेदार नांव म्हज्या वोंठांनी व्हडल्यान उच्चारूंक वावुरतलें.